सॉरी पळयात येतो मोठो 6 फीट उंच मनीस दिसना तुमकां? हांवें सॉरी म्हटलें न्ही. सॉरी म्हळ्यार कितें? सॉरी म्हळ्यार कितें? हा सॉरी म्हळ्यार साबण धुवपाचो. चडीच ट्यू करपाक लागल्या. मिसेस म्हाका दिसता रागान गेली म्हणून तुमी अपसेट जालेशें दिसता. मिसेस? कोणाची मिसेस? तुमची ती पळय ती तेवटेन आनी तुमी हेवटेन. आनी एक सांग, धक्को तुमी म्हाका मारला आनी हांवें तुमकां सॉरी म्हटलें. बरें बरें. एक सांगा म्हाका, हं. तुमी हांगा रावन कितें पळयताले? नेचर. वॉट अ ब्युटिफूल नेचर. ब्युटिफूल नेचर. खरें म्हणजे नेचर बरो रोमांटीक आसता न्ही प्रोफेसर? प्रोफेसर? तुमकां कशें कळ्ळें हांव प्रोफेसर म्हणून? तुमच्या चेहऱ्या वयल्यान, तुमच्या चश्म्या वयल्यान, तुमची झळकता ती बुद्धिमत्ते वयल्यान. तुमची मिसेस कित्याक गेली तीच म्हाका कळना. ही म्हजी मिसेस न्हय. आसूं शकता. हाली पती पत्नी और वो एक से बोले दो. वो पळयात तुमकां सांगता, आमच्या प्रायवेट मामल्यान पडपाची गरज ना. प्रायवेट हं. प्रायवेट मामलो थंय रुमान, भायर न्ही. भायर येतकीर तो पब्लीक जाता आनी कोणीय कॅश करूं शकता. क्लियर? आनी एक गजाल म्हाका सांग, ही गजाल तुमची मिसेसीक खबर आसा काय ही गेल्या ती तुमची मिसेस जावपाची आसा? तुमी शेडी? असली रंगीत प्रकरणां पळयतकीर कोणीय सिआयडी जावपाक शकता. ओके, क्युरियोसिटी. ऑल द बेस्ट. आनी एक तुमकां एडवायज, असले गोश्टीची केस जाल्या जाता पण पुलीस केस मत जावपाक दिवं नाका. ओके, समझने वाले को अरे खास करके तुम जैसे प्रोफेसर को इशारा काफ़ी होता है. समझे? क्या समझे? बेस्ट ऑफ लक. यो रेश्मा यो. मेळ्ळो न्हू दीपक? हां, झालें न्हू उलोवप? हां, आगो घरा परस भायर गेल्यार उलोवपाक परिणाम चड बरो मेळटा म्हणून हांवें तुका भायर वच म्हणिल्लें. सैमाच्या सहवासांत. कितें जालें गो रेश्मा? हां, आई कितें जालें? आई हांव हल्लें. कितें जालें? हांव सामकें हल्लें. म्हाका दिशिल्लें की तो म्हाका मेळटलो. पूण आई. रेश्मा कितें जालें? हां, ताणें तुका ना म्हळें? पळय वयर पळय ना म्हळें ताणें तुका. तूं धीर धर. कळ्ळें मगो, तूं धीर धर. हांव आसा तुज्या फाटल्यान. पळय सगळ्यो गोश्टी तुज्या मना भशेन जातल्यो. रेश्मा तूं धीर धर. रेश्मा तूं खंय वता? रेश्मा तूं खंय वतलें? हां, आगो तूं सोडून गेल्यार म्हजी हार जातली आनी त्या वाज बायलेची जीत जातली. जाऊ दी मुगो. हां, पळय हांव तुज्या फाटल्यान आसा. तूं भिवनाका रेश्मा. रेश्मा हांव कितें सांगता तें आयकुपाक येता न्हू तुका? रेश्मा, हां, रेश्मा इतल्या भुरग्याक तुवें थंय कित्याक दवरला? ताकाय घेवन यो. रेश्मा हांव सांगता तें आयक. रेश्मा हांव सांगता. रेश्मा हांव सांगता तें आयक न्ही. रेश्मा. तुम्ही परतून आयले? म्हाका येवचें पडलें. कित्याक? म्हजें लग्न आसा हांगा. तुमी इतके अपसेट जावं नाका.
ती चली रागिणी खायचं रागिणी हा कित्याक रागिणी कित्याक अशें म्हाका कितें काम आसा तिचे कडेन कसलें काम कसलें आसा तिका म्हाका मातशें कितें तरी विचारपाचें आसा विचारपाक तुम्ही कोण गो हा डॅड तांकां कितें विचारपाचें आसा ती विचारुनी तुम्ही बसा थँक्यू कितें विचारपाचें आसलें म्हाका विचारपाचें आशिल्लें तें नाच्या बद्दल नाचो त्याचे नाव लेगीत काढू नाकात तुमी सगळे भागाक घेवन ताचे बरोबर पळोवन गेल्ली हय सिनेमातली व्हडली हिरोईन करता म्हणून सांगून म्हाका फसयलें तेणे असले रस्त्यावयले लोक तर तुमकां पिक्चराची हिरोईनी करपाक लागले जालें तें सगळें ताणें सांगलें तुका खरें दिसलें आनीक कितें ताणें तुमचे कडेन तुमचे बरोबर कितें वायट वर्तणूक बी तशी कितें केल्ली प्रयत्न केल्लो पण हांव बदले ना तुमच्या डॅरिंगाची हांव कदर करतलो बरें आसा तुवें पुलीस कंप्लेंट केल्या ना बरें तर पण एक सांगता हो सगळो विचार तुवें खरें म्हणजे फस्टच्या पयलीं करपाक जाय आशिल्लो फस्तगीर न्ही आई आई कोण रेशमा बरें जालें हा तूं परतें आयलें तें आनी हो कोण गो तुमचो नातू सांबाळा ताका ह्याच खातीर आयला हांव आतां म्हाका ह्या संवसारान जगपाची इच्छा ना म्हजो नातू हांव तुजी आजी रे हा आनी तुवें कितें उलयता गो म्हाका तुमी दोगांय जाय आनी म्हाका आई नाका गो पूण प्रोफेसराक हांव नाका आई नाका म्हणजे कितें ताका हांव सांगता ना आई अशी जबरदस्तीन जोडिल्ली नाती टिकपाक शकना तुमी जाणा तुमी सांगतकीर त्या दिसा हांव ताका मेळ्ळें आनी वासनेची अस्त्री वापरले पूण ताणें म्हाका न्हयकारलें ताका हांव नाका आई भायलेच्या मोगान ताका घट्ट केला म्हजे कडेन संबंद दवरप ही चूक मानता तो तें परतें येवंच शकना आगो तें सामकें पिशें जालां आतां तूंच ह्या घराची राणी 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 म्हणलें म्हणून राणी जायना म्हाका तो दुसऱ्याची राणी करूंक सोदता जाणा आई म्हजें दुसरें लग्न लावून दिवपाक सोदता तो दुसरें लग्न त्या परस हांव मेल्लें बरें आई तुमी म्हाका खूब सपोर्ट केलो आतां म्हाजी एकूच विनंती आसा म्हाज्या राजूक तुमी सांबाळात म्हजो न्ही निदान बापायचो मोग तरी लागू दी ताका आई आई ताका सांबाळात म्हाजी उणीव ताका भासू दिवं नाकात ताज्या आई कडेन बरो राव तिका त्रास दिनाका आनी पप्पा की रेशमा तूं अशें कितें म्हणटा येता येता हांव आई रेशमा 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 सोनल 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 अगो सोनल कितें जालें गो तुका कितें उदक काडू गो अगो कितें जालें गो तुका अगो कितें अशें कशें थंड पडला मगो तूं फोन करता दोतोर आसा
दोतोराकडे मागचं दी. हा दोतोर. म्हाका आज त्या प्रश्नाचे उत्तर मेळ्ळें. थोडी उत्तरां प्रश्नांतूच असता, ती फक्त सोदची पडटा. ती बूक सोपोवपा खातीर रेशमाचो वापर केलो तुवें. आई बाय घराचो स्वर्गूय करूंक शकता आणि नरकूय. प्रोफेसर आई आई